आय बिलीव इन कोर्ट. आय बिलीव इन कोर्ट. केंद्राचे विश्वास म्हाका कोर्टा संबंधी सामको विश्वास आसा. आय बिलीव इन कोर्ट. आय बिलीव इन कोर्ट. केंद्राचे विश्वास म्हाका कोर्टा संबंधी सामको विश्वास आसा. जुवारी पुलाचें उद्घाटन करता आसतना एक सुखद अशी गजाल आशिल्ली सगळी गोंयकारां खातीर. आनीक त्या सुवाळ्यांत सहभागी आसतनाच आमकां एक थोडीशी वायट गजाल गोंयकारांक आयकूं आयली, आनी ती म्हटल्यार म्हादई नदी संबंधी कर्नाटक सरकारान जो DPR दिल्लो तो DPR सेंट्रल वर्किंग वॉटर कमिशन जें आसा म्हणजे WRD डिपार्टमेंट दिल्ली तांणी तें अप्रूव केलां अशें म्हणून. आतां ही गजाल जी आसा ताजो आमी निशेध करतात पयलीं म्हटल्यार, कारण हें जावंक जायनाशिल्लें. इट इज एकतर्फी वन वे म्हटल्यार जाता. कारण गोंय सरकारान म्हज्या डिपार्टमेंटान स्पेसिफिकली बरयल्लें कितेंय जर डिसिशन घेवपा जालें जर जायत, DPR जर दिलो जर जायत कर्नाटकान वगैरे, जाल्यार त्या संबंधी आमकां म्हायती दिवची, आमकां कॉन्फिडन्साक घेवचें अशें म्हणून. हें सगळें एकतर्फी केंद्र सरकारान केल्लें आसा. आमकां DPR संबंधी कांय सांगूं ना. आनीक अजून पर्यंत जो कितें निर्णय जाला तो निर्णय आमी मिडियांतल्यान आयकतात. आमकां अजून पर्यंत ताजी कॉपी ऑफिशियल कॉपी मेळूं ना. ही एक वायट गजाल, बरी प्रथा न्ही, बरी पद्दत न्ही शासनाची. आनी त्यामुळे इमिजिएटली आमी थारायल्लें आसा की हांव आमचे WRD मिनिस्टर जे आसा म्हणजे सेंट्रल वॉटर कमिशन मिनिस्टर आसा तांकां बरयतलो की जे DPR तांणी अप्रूव करपाचे डिसिशन घेतिल्लें आसा ते रिवर्ट करचें, विथड्रॉ करचें अशें म्हणून. त्या बरोबरच माननीय पंतप्रधान जे आसात तांकांय बीन हांवूय आनी आमचे CM बी बरयतले की हे डिसिजन जे आसा पळय ते रिवर्ट करचें अशें म्हणून. तातूंतल्यान हे डिसिजन जर मुखार गेले जर जायत मुखारले काही वर्सांनी, रोखडे फाल्यां वचचें ना, मुखारले काही वर्सांनी जर ते मुखार गेले जर जायत जाल्यार ताजो इफेक्ट असो जातलो तो एक म्हटल्यार वायल्ड लायफ सँक्च्युरी जी आसा पळय न्ही तिजेर खूब दुश्परिणाम जातले. आनी त्या बरोबरच गोंयच्या लोकांचे जे हांगसरले बायोडायवर्सिटी आसा ताजेरूय परिणाम जातले. आनीक म्हादईच्यान जी आमची लायफ लायन आसा उदक मेळपा संबंदी आमकां अडचणी जातली. आनी म्हणूनच आमी मागतात की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसा तांणी हेतून इंटरव्हेन्शन करचें आनीक हे जे डिसिशन घेतिल्लें आसा DPR क्लियर करपाचें हे विथड्रॉ करचें अशें म्हणून. कारण ना जाल्यार गोंयांत म्हणजे लॉंग टर्म इफेक्ट जो म्हणटा पळय न्ही तो गोंयच्या भुमीचेर जातलो आनी तो जावंक जायना. सगळे गोमंतकांची अशी भावना आसा की म्हादई संबंधी जो निर्णय जाला तो निर्णय कायद्याक आनी कानुनाक धरून ना. तातूंत तांची जी ऑर्डर हांवें जी वयली वयर पळयल्या म्हणजे ऑफिशियल ऑर्डर न्ही अनऑफिशियल, तातूंत अशें म्हटल्यार की सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट डिसिजन. गोंयच्या सरकारान आमच्या डिपार्टमेंटान आनी गोंयच्या सरकारान सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केल्लें आसा. 2018 एकदां केल्लें आसा, 2000 परत 19 केल्लें आसा आनी 2020 केल्लें आसा. अशें 3 पेटिशन जी आसा ती सुप्रीम कोर्टान आमची पेंडींग आसात. आनीक सादारणशे फाटल्या 8 म्हयन्याक 2-3 वेळा सुप्रीम कोर्टाची डेट आयली पूण ताजी हियरिंग जावं ना. आमचे प्रयत्न आसतले की जाता तितले बेगीन ही सुप्रीम कोर्टान हियरिंगां येवचें म्हणून. कारण बाकी कडेन खंय एखादी अन्याय जालो सुद्दां जाल्यार सुप्रीम कोर्टाचो न्याय आमकां मेळटलो अशा प्रकारची कॉन्फिडन्स खात्री म्हाका तरी आसा. जांणी एवॉर्ड दिल्ले पळय न्ही ट्रिब्युनल, त्या ट्रिब्युनल क्लियरली म्हणिल्लें आसा की त्या वेळार जो DPR दिल्लो पळय न्ही तो DPR बरोबर ना अशें म्हणून. तो DPR रिवायज करचो आनी परत सबमीट करचो फॉर देअर अप्रुवल. आतां फॉर देअर अप्रुवल इन द सेन्स हे अप्रुवल एखादी ट्रिब्युनल बॉडी जी आसा ताजी जावंक शकता किंवा आतां मुखार एखादी कस्टडी जातली जी जावंक जाय वॉटर ऑथॉरिटी स्टेटीच्या डिस्प्युटा भितर ऑथॉरिटी इस्टाब्लीश करतात ते हाजे कडेन तर वचपाक जाय. तेन्ना वता भायले भायरच एकच डिपार्टमेंटान हो घेतला आनी भायले भायर निर्णय दिल्लो आसा विच इज व्हेरी इनकरेक्ट. इट इज व्हॉट आय वूड से. गोवा गव्हर्नमेंटाक निग्लेक्ट केला हांवय म्हणत हे थोडंसं आमचे अन्याय जाल्लो आसा. कुठेतरी भाजपचं कर्नाटक सरकार आहे, गोवा सरकार आहे, केंद्रामध्ये सरकार, बरोबर, डबल इंजिन सरकार म्हटलं तेच ना. म्हणून तर आम्ही ठरवलंय की निषेध नोंद करायची आणि प्लस एट द सेम टाइम आस्किंग द इंटरव्हेन्शन ऑफ प्राईम मिनिस्टर. या विशया भितर प्राईम मिनिस्टर इंटरव्हेन्शन घेवचें पडटलें, मागचें पडटलें, मागपाक थारायल्लें आमी. आनी गरज पडलेल्यार आमी कोर्टांत, गरज पडल्यार सुद्दां आमी कोर्टांत वतलेच. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेन. एकीकडे कोर्टाच्या सगळ्या लढाया चालू आहेत, दुसरीकडे सेंट्रलने DPR मान्य केला, पण सेंटर कुठेतरी मदत करतं असं दिसतंय का? थोडंसं इन्क्लिनेशन दिसतंय असं विच दे शुड नॉट हॅव डन. तांणी करपाक नाका आशिल्लें पूण दिसता तशें थोडेशें इन्क्लिनेशन दाखयलें अशें. पण एक न्ही कशांत लक्षात घेयात
की खंय तर अशा प्रकारचे विशय जे आसात ताका एक कितें म्हणशें ओपनिंग दिवप, त्या नजरे खातीर घेतलो जाय. फायनली जे तांची ऑर्डर आसा त्या ऑर्डरी प्रमाणे म्हणटा त्या प्रमाणे इज सब्जेक्ट टू कोर्ट म्हटलं. म्हणजे कितें सगळं प्रोसिजर पेपर प्रोसिजर करपाचो आनी येवन थंय रावपाचें. कोर्टाचें डिसिशन फाल्यां जर आमच्या फावरार आनी जातलें, आमच्या फावरार म्हणल्यार आमच्या फावरार जातलेंच तें. कारण सी मेजर बेजीन एरिया इज इन गोवा आनी त्यामुळे गोंय गव्हर्मेंटाक सरकाराक से आसात तातूंत भितर. उदका बाबतींत से आसा. आतां ट्रिब्युनला भितर कोर्टा भितर मुख्य मुद्दो खंयचो आसा? मुख्य मुद्दो असो आसा की उदकाचे क्वांटम कितको. कर्नाटका चड म्हणटा, ट्रिब्युनलान मिडियम म्हटला, आमी कमी म्हटला. आमी म्हणपाक रास्त आसात. कारण आमकां बरोबर खबर आसा की सलायन वॉटर जे आसा पळय खंय पर्यंत येता म्हणटा ते. सलायन वॉटर खारें उदक जे आसा ते खंय पर्यंत येता आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे त्यामुळे ताजे वयली जो पोर्शन जो आसा तितलें उदक काउंट करपाचें आनी तें उदक काउंट करून ते बरोबर ताजो जजमेंट घेवपाक जाय. आनी तो जजमेंट घेवपाचें काम आसा पळय न्ही आतां सुप्रीम कोर्टाक घेवचो पडटलो. एकदां तो डिसिशन तें डिसिशन तशें जालें क्वांटम ऑफ वॉटर हें थारायलें वतलें. एकीकडे विरोधकांनी सकाळपासून सरकारवरती हल्ला केलेला आहे. तुम्ही पण मान्य करताय की भाजप किंवा केंद्राच्या चुकीमुळे गोव्याला परिणाम भोगावे लागतात. मला विश्वास आहे की भोगावे लागणार नाहीत एज लॉंग एज कोर्ट इज देर. आय बिलीव्ह इन कोर्ट. आय बिलीव्ह इन कोर्ट. तुमकां केंद्राचेर विश्वास ना? म्हाका कोर्टा संबंदी सामको विश्वास आसा की कोर्टांतल्यान आमकां गोंयकारांक न्याय मेळटलो, गोंय राज्याक न्याय मेळटलो. अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू प्लेस द फॅक्ट्स बिफोर द कोर्ट. तुम्ही म्हणतात की तुमचं डबल इंजिन सरकार गोंयांनी भाजप आसा, सेंट्रलाक भाजप आसा, तरी गोंयाचेर हो अन्याय केंद्रात तुम्ही आता कोण म्हणता सर? कोर्टाचेर आयज विश्वास दवरतात. म्हाका मातशें दिसना की येस आनी इतले सामके हांणी म्हणटा वन तर्फी म्हणजे वन वे डिसिशन घेवपाक नाका आशिल्लें. एटलिस्ट आमकां डीपीआर तर धाडपाक जाय. सो दीस इज वॉट द डीपीआर दे आस्क फॉर. तें धाडूं ना. So you agree that central government has been